योकार हांव शिवेंद्र तारी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कोविड महामारी सुरू जाल्यापासून गोंयात पयलेच खेपे एका दिसान 1000 केशींची नोंद. 26 जाणांक वगडावचो पडलो जीव. फाटल्या 24 वरांत भारतान नोंदयल्यो 2,59,000 केशी. 1 मे सावन गोंयांतल्या टॅक्सींक लायतले मिटर. जाल्यार खासगी टॅक्सीवाले म्हणटात पयली बसका जाल्या उपरांत परतून सुरू करतले आंदोलन. एका वळीन भायर आयली सभापतीन काँग्रेस आनी मगोवपाची अपात्रताय याचिका. पक्ष सोडून भाजपान गेल्ले वट्ट 12 आमदार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोविड महामारी सुरू जाल्ल्या सावन पयलेच खेपे दिसपट्ट्या केशींचो गोंयान उच्चांक गाठला. कोविड-19 केसींनी 1000चो आंकडो हुंपला. तशेंच फाटल्या 24 वरां भितर 26 जाणांचे कोरोनान बळी घेतल्यात. होवूय आयज वरचो सगळ्यात व्हडलो आंकडो. मजगतीं भारतान 24 वरां भितर 2,59,000 कोविड-19च्यो केशी नोंदयल्यात. गोंयांत घेतिल्ल्या 3,597 चाचण्यांमदीं 1,160 कोरोनाचे पेशंट सापडलेत. देखून हो आंकडो 69,312चेर पावला. मरप्यांचो आंकडो 926चेर पावला. परिस्थिती भिरांकूळ आशिल्ल्याचें सोमारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आनीक कितल्यो खाटी तयार दवरच्यो पडटल्यो त्याचे विशीं ताणें काळजी उक्तायल्या. गोंयच्या वाडट्या कोविड केसींचे फाटभुंयेर गोंयचो लेखाजोखा दिवपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली गेला. कोविड पेशंटां खातीर खाजगी वैजकी विभाग 240 खाटी मेळोवन दितलो. मंगळारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. 15 खाजगी हॉस्पिटलांच्या प्रतिनिधी बरोबर ताणें मंगळारा बसका घेतली. ऑक्सिजनाची पुरवण, एंटीव्हायरल वखदांची पुरवण ह्या गजाली खातीर सरकार खास दक्षता अधिकारी नेमतले अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें. जे कोण होम आयसोलेशनात आसात वा असिम्प्टोमॅटीक वा मायल्डली सिम्प्टोमीक आसात तांचे खातीर फ्री टेली कन्सल्टेशन वेवस्था करतले अशें गोंयचे इंडियन मेडिकल असोसिएशनान सांगलां. ते खातीर पेशंटाचें नांव, नामो आनी सेल नंबर घालून 8767249828 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सॅप वरवीं माहिती दिवची. गोवा मेडिकल कॉलेजीचे 6 रेसिडेंस डॉक्टर कोविड-19 पॉझिटिव्ह सापडल्यात. तांकां सुरक्षीत सुवातेर दवरचें अशें गोवा रेसिडेंट दोतोरांच्या असोसिएशनान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी डीन दोतोर शिवानंद बानेकारा कडेन मागलां. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. म्हापशें कितलें सुदारलां? थंय वीज खातें कशें काम करता? थंय भौशीक बांदकाम खात्याचो कसो वावर चल्ला? थळावे नगरपालिकेन लोकांची कितली काळजी घेतल्या? जनतेची भलायकी सुखसोयीचे बाबतींत गोंय सरकार कितलें गंभीर आसा? कोणाक विचारपाची गरज ना. म्हापसा नगरपालिकेच्या वॉर्ड नंबर 15 येवचें आनी उदरगतीचें दर्शन घेवचें. चला पळोवया ही उदरगत. खंयच्याय वाठाराची उदरगत जाणा जावन घेवपाची जाली जाल्यार थंयच्यो मुळाव्यो गरजो आनी सुविधा तपासून पळोवच्यो. म्हापशेची उदरगत फूटपट्टी लावन मेजपाची जाली जाल्यार ह्या वाठाराची अवतिकाय पळोवची. म्हापसा नगरपालिका वॉर्ड नंबर 15 व्हरपी हो भौशीक रस्तो पळयात कितलो सुळसुळीत आनी कितलो गुळगुळीत. आनी ह्यो हांगाच्या लोकांक राखण दिवपी राखणे वण्टी पळयात कितल्यो भरभक्कम, कितली राखण दितात त्यो. आनी ह्यो सिवरेजीच्यो पायपलायनी कितल्यो जतनायेन व्हेल्यात. आतां ही उदरगत काय अबरगत तुमीच थारावचें. आनी आतां पळोवया वीज खात्याची एक व्हडली करामत. लोकवस्तींतल्यान गेल्ल्यो ह्यो हाय टेन्शन विजेच्यो वायरी नेमा प्रमाण त्यो उसायेर नात जाल्यार ह्याच प्रभागांतल्या एका घराच्या दारांतल्यान त्यो गेल्यात. वायरी पोंदा उबो रावन कोणें आळस काडलो जाल्यार तेचें त्याच खिणाक राम नाम सत्य जावपाचें. थळाव्यांनी पालिकेच्या नदरेक हो प्रकार हाडून दिलो. साबार कागाळी पावयल्यो पूण कोणाकच ही गजाल गंभीर दिसली ना जावये. पळयात थळाव्यांनी वीज मंत्री आनी मुख्यमंत्र्याक मारिल्लो उलो. निलेश काब्राल बाब आनी म्हापशेच्या आमदाराक हांव सांगूंक करता पळय असो बोट लायला ही हाय टेन्शन वायर आणि हे बाबडे खंय किती दीस जाले खंय कंप्लेंट करता ही वायर जी आसा न्हू कितें तेका प्रोविजन करा म्हणून. आणि हांगा लोक रावतात
इलेक्शनाक तुमकां वोटिंगा जाय. आतां ही परिस्थिती म्हापशेची आनी आमचे गोंय सुंदर जाला म्हणटा, आमचे गोंय आनी स्वच्छ जाला म्हणटा आनी तेज्या बरोबर हेल्थाची काळजी जी म्हणटा तो निलेश काब्राल हो सुबेज मनीस तोंडान तेज्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हे लोकांनी इतले रिक्वेस्ट करून सांगले खंय बाबा आमची भुरगीं हांगा रावतात. आतां हांव गोंयच्या सीएमाक रिक्वेस्ट करून सांगता तुज्या इलेक्शनाच्या पयलीं 23 तारखेच्या पयलीं हे तूं काम करून दिवपाचें. आनी म्हापशेकारांक हांव सांगता असलो सीएम गोंयचो सीएम आमी केन्ना पळोवंक ना. गोंयच्या सीएमाक हांगा तूं कॉर्नर मिटींग जर घेतलें हे वळा फाटल्यान घराक मेन रोडाक हेच्या घरा फाटल्यान मातसो यो परत आनी पळय. ती घरान रावता आतां हांगासरल्यान भायर जर सरलो आनी जर चुकून जर असो आळस काडपाक हात वयर केलो नाजाल्यार कितें सुकत घालपाक वयर बेश्टो हात जर केलो न्हय जाल्यार हे हाय टेन्शन वायरीन काबार जावं शकता मनीस. आमचो पावर मिनिस्टर सांगता की आमी सगळें सारकें करता जाल्यार हें सारकें कितें केल्लेलें आसा कांय समजना. काल हांगा खंय सीएम येवन गेला एक्स सीएम येवन गेला. पयलीं म्युनिसिपल कावन्सील हांगासर आसलेली तेका रिक्वेस्ट करून करून सुद्दां आयज पर्यंत खंय ह्यो वायरी तेज्यो काडल्यो ना. हे इतल्यो आसा ह्यो सारक्यो जस्ट हांव उबो रावलो जाल्यार तेच्या वयर 1 फूट सुद्दां ना इतले आसा. म्हणजे हात सुद्दां दाखोवपाक भंय दिसता. चुकून जर हात लायलो जाल्यार हांवूच हांगा म्हाजी स्टोरी करची पडटली इतले आमी लागीं आसा. आनी हे लोक कशे दीस काडटा देव जाणा. आनी सरकार आमचो म्हणटा की आमी डेव्हलपमेंट केला. कसो डेव्हलपमेंट हो असो डेव्हलपमेंट निर्णय कितें तो लावन हे काडच्यो वायरी असो सगळ्यांचो डिमांड आसा तेंचो. तर ह्यो बेगीन काडच्यो नाजाल्यार हांगासर कितें इन्सिडंट व्हडलो घडपाची शक्यता आसा. कारण आसात तशे फक्त 1 फूट सुद्दां म्हाज्या वयर 1 फूट सुद्दां ना. म्हापशेच्यान 15 वार्डांतल्यान संदीप कामोलकर 365 खातीर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काँग्रेस तशेंच मगोपा सोडून भाजपान आयिल्ल्या आमदारांक सभापती कडल्यान थाकाय मेळ्ळ्या. सभापतीच्या निवाड्याक लागून ह्या आमदारांक भाजपा सरकारा वांगडा कार्यकाळ पुराय करपाची मेकळीक मेळ्ळ्या. काँग्रेस आनी मगोपान दाखल केल्ली याचिका सभापती राजेश पाटणेकारान भायर मारली. सभापतीच्या ह्या निवाड्याचेर मगोपा आनी काँग्रेसीन तिडक उक्तायल्या. अपात्रता याचिकेचेर दिल्ल्या निवड्या विशीं सभापती राजेश पाटणेकार कितें म्हणटा ते पळयात. ऑर्डर किती केली तुम्ही तरी डिस्मिस जेव्हा अप्लाय फॉर द ऑर्डर न्ही रिटर्न ऑर्डर केन्ना मेळटली ऑर्डर विथीन टू डेज. आमचे कडेन सगळे पर्याय उक्ते आसात अशें काँग्रेस आनी मगोपान सांगलें. ह्या निवाड्याक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिवपाचें तांणी उलोवनय दाखयला. ह्या नादी 5 एप्रिलाक हे याचिकेचेर सुनावणी जाल्ली. तशेंच 29 एप्रिलाक निवाडो दितलो अशें सभापतीन म्हटलेलें. पूण सर्वोच्च न्यायालयान सभापतीक सुचोवणी दितना 20 एप्रिलाक निवाडो दिवपाक सांगिल्लें. देखून सभापतीन मंगळारा निवाडो दितना काँग्रेस आनी मगोपान दाखल केल्ली याचिका भायर मारली. Speaker has pronounced an order in our petition, the first petition which he took up at 4 o'clock, and he only pronounced one order that the petition is dismissed. He gave no reasons for it. He said the reasons will be given in the judgment which will be pronounced, will be written later with some corrections. And he reasons काय सांगलो ना, the reason judgment असतो. Written judgment then म्हणला correction जातले म्हणून judgment माहिती आहे करेक्शन करची आम्हाला कॉपी दिली त्या टाइम डेट सांगतो ना. When we read the order then we can take a call on what action we have to take because we don't know whether the reasons are right or wrong, whether there are reasons or no reasons also. So it all depends on once we see the order. As our petition is concerned, once this is disposed, the matter in the Supreme Court will become infructuous. Supreme Court will not sit in appeal over this because we'll have to amend that and Supreme Court may probably tell us we can go also before the High Court. Why should we come here? So whether we should go here or whether we should go there, we'll examine it. As per law, स्पीकराची ऑर्डर आज फायनल जाल्ली आसा. ताची ऑर्डर वाचल्या नंतर अवर एडवोकेट डिसायड वेदर अजून ऑर्डर दिवना. ताणें फक्त एका सेंटेन्सान सांगलां पिटिशन इज डिसमिस्ड. Speaker has passed the order in the disqualification petition. He has been pleased to dismiss the disqualification petition. That was what was pronounced, that the petition is dismissed. As of now, we have not been given the copy. We have applied for the copy. Once we get the copy of the order, we'll come to know what is the reason. We'll have to await for the proceeding before the Supreme Court, which is on 22nd. And according to us, we have crossed the first hurdle
in getting these MLAs disqualified, because the biggest hurdle was getting a decision from the speaker, which finally today we have got after a long fought battle where we have to even go to the Supreme Court to request the speaker. डिसिजन्स BJPच्या स्पिकरान दिल्ली आसा तितून आमकां नवीन कांयच ना. ही अपेक्षीत ऑर्डर आशिल्ली आनी हेजे पयलीं ऑलरेडी सांगलेलें की ही ऑर्डर स्पिकराक खबर आसपाना. ती सुपर चीफ मिनिस्टरान ड्राफ्ट केली आसतली आनी ताका धाडून दी ताका ती आतांच मेळ्ळी आसतली. एक लायनीची जी ऑर्डर आसा ती ऑर्डर इज ऑन द एक्सपेक्टेड लायन्स आनी हेजे पलीकडेन ह्या बायस स्पिकरा कडल्यान कांयच एक्सपेक्ट करनाशिल्लें. पूण आमी जर सुप्रीम कोर्टान वचनाशिल्ली जाल्यार ही ऑर्डर आयज मेळपाक नाशिल्ली. फक्त सुप्रीम कोर्टात हें मॅटर पावलें म्हणून ही ऑर्डर आयली. नाजाल्यार ह्या ऑर्डर मेळपाक आमकां आनीक 6 ते 7 म्हयने लागता आशिल्ले, कारण 20 म्हयने हो स्पिकर ते आमचें पिटिशन घेवन त्या पिटिशनाचेर न्हिदलेलो सारको. ही ऑर्डर इज ऑन एक्सपेक्टेड लायन. आमकां सरप्रायज कांयच नाशिल्लें, कारण हो स्पिकर ही ऑर्डर दितलो ही आमकां अपेक्षा आशिल्ली. पूण ऑर्डर मेळप म्हणजेच खूब डिफिकल्ट आशिल्लें, कारण स्पिकर आपले मर्जी प्रमाणे ते पिटिशन दवरतालो. वी आर एसेसिंग बोथ द ऑप्शन्स, आयदर चॅलेंज दीस ऑर्डर इन द हाय कोर्ट or we can just mention it on 22nd when this matter comes before the Honorable Supreme Court. So we are both the options open, but we will assess the merits of the matter and then we will take a decision. गोवा 365 खातीर विल्यम रॉड्रिक्स. सरकाराची खाजगी टॅक्सीवाल्यांबरोबर मंगळारा बसका जाली. 1 मे मेरेन टॅक्सींक मीटर बसोवचे पडटले येरादारी मंत्र्यान सांगला. कोणाकच आडवाद करचे नात, पूण गोवा मायल्स आसतली अशें तांचें म्हणणें. जाल्यार टॅक्सीवाले आपल्या मागण्या खातीर परतून आंदोलन करपाचेर ठाम रावल्यात. फाटलीं 2 सप्तकां जालीं टॅक्सीकार आंदोलन करताले. मंगळारा येरादारी मंत्र्यान तांकां बसकेक आपयल्ले, पूण गोवा मायल्साच्या विशयावयल्यान तेंची बसका फळादीक जाली ना. मिटर बसोवपाक तयार आसात, पूण गोवा मायल्स बंद करात अशी अट टॅक्सीकारांनी घातल्या. पूण येरादारी मंत्र्याच्या कोंतान हें कशेंच शक्य ना. सरकाराचे इतले मानून घेतले की देर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू बी सॉल्व, बट यू हॅव टू कम फॉर टॉक्स. उलयन आमी काबार करूया. गोवा मायल्स सपोर्ट करता अशें आमचे गोंयकारांक, आमचे स्टेक होल्डरांक ट्रान्सपरंट, रिलायबल आनी चीप ट्रान्सपोर्ट जाय, इवन एज फार एज टॅक्सीज आर कन्सर्न. हायकोर्टान एक आदेश दिल्लो आसा मिटर बसोवपाक, डिजिटल मिटर. आमी डिजिटल मिटर बसयल्यार पॉयंट टू पॉयंट मॉनिटरींग जातलें, कोणा ओवरचार्ज करपाक मेळपाना, ट्रान्सपरंट ऑपरेशन जातलें आनी बॅक एंड सर्विसेस वीच आर गोइंग टू बी ऑफर्ड बाय NIC. इट इज गोइंग टू गिव यू एवरी डेटा दॅट यू नीड. म्हणजे हें एक भाशेन एक ॲपूच कशें जालें. गोवा कॅनॉट बी एन एक्सेप्शन. एक ना एक दीस एग्रिगेटर येतलो, तुमकां तुमचो तरी ओन ॲप करचो पडटलो. तुम्ही म्हणटा ओला नाका, उबर नाका, गोवा मायल्स नाका, नाका 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 म्हणल्यार जावपाना. अल्टिमेटली वी हॅव टू हॅव द डिजिटल फुटप्रिंट, टू हॅव ट्रान्सपरन्सी इन द फंक्शनिंग, इन द ऑपरेटिंग, इन अ ट्रान्सपरंट मॅनर ऑफ ऑल द टॅक्सी पीपल इन एंटायर गोवा. तुमकां चड फास्ट तुमचे कामां जाल्ली जाय, तुम्ही सरकाराचेर विश्वास दवरपाक पडटलो. आनी विश्वास तुम्ही दवरता जाल्यार यू कॉल ऑफ एज्युकेशन at least for 1 month. Within 1 month, if it is not solved your problem, then you can blame the government. पूण ते मुडान ना. 1 म्हयनो ते म्हणटात पॅन्डमिक टायम, एज इट इज आमकां भाडें ना, लोकूय येना आनी आमी बंद आसले कशें आसा. वी आर रेडी विदीन अ वीक्स टायम. फ्रॉम 1st of May we'll start installation. We have decided to install from 1st of May. Already at present trials are going on some taxis. भावीत गुन्हेशन जाला, पूण तिणें आदलें रामायणूच चालू केलें. तकली जाली इरार. मोदी जायन ताका इंटरप्ट करपाक हें केलें. आमच्या भुरग्यांनी म्हाका आडयलो. जालें. आमच्या प्रकाश फुरकेनूय ताका विचारलें, बाबा एकूच आमचो एजेंडा आहा, कितें तरी गोवा मायल्स किंवा ॲप बेज किंवा येणारे कॅब एग्रिगेटर हें आमकां नाका. तो म्हणटा तो पयलीं आदल्योच गजाली सांगता रे. पयलीं ते तेंच्यांनी हाडल्यो, हेंच्यांनी हाडल्यो, पूण सरकार खंयचो आसलो तोच आसलो मरे. घर एकूच आहलें न्हू, त्याच घरान येता न्हू. पूण आमचो विश्वास माविन गुदिन्हो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हेजेर आहा, हो आमी ताका दर्शयला. तो म्हणटा कितें, पयलीं कॉल ऑफ कर. कॉल ऑफ कशेंच आमी करपाचें ना. ताका आमी टायम दिला.
तो म्हणटा 1 म्हयनो जातलो 2 म्हयने जातलो. बाबू आजगांवकारान म्हटलें तेंय तिका याद करना. बाबू आजगांवकारान ऑलरेडी म्हटलें तुजेर कावंटर दिला आनी तूं कावंटर बंद करूंक सोदताय. कावंटर बंद करूंक सोदताय म्हटलें तूं फक्त म्हटलें कितें आहा गायक बसचें मलम लावंक सोदताय. आमकां गांवच पेकलेलो आमकां हेंच नाका ती कितें रे हें येता पळय मांव ती सुद्दां नाका. 2 दीस घे नाल्यार 2 म्हयने घे. 2 म्हयने सुद्दां गेलो जाल्यार आमी जे टॅक्सीवाले म्हणून जे एकठांय जाल्या आख्खे केरी टू काणकोणा आमी जो पर्यंत हें टोटली स्क्रॅप जायना कायदेशीर तो पर्यंत आमी ऑफ द रोड आसतले. दॅट्स इट. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. देशातल्या कांय राज्यांमध्ये कोरोना वासिनांचो उणाव निर्माण जाला. दुसरे वटेन कोरोना वासिनाचे बाबतींत धक्को दिवपी म्हायती हातीक लागल्या. देशभर 11 एप्रिल मेरेन कोरोना वासिनाचे वट्ट 45 लाख डोस फुकट गेल्ल्याची माहिती अधिकारा खाला मेळ्ळ्या. 23% डोस फुकट गेल्ल्याचे आंकडेवारींतल्यान दिसून आयला. 16 जानेवारी सावन लसीकरणाक सुरवात जाल्या. सध्या देशात 45 वर्सां परस चड पिराय आशिल्ल्यांक कोरोनाची वासीन दितात. 1 मे सावन 18 वर्सां वयल्या सगळ्यांकूच कोरोनाची वासीन मेळटले. डोस फुकट घालोवपी राज्यां मदीं 5 राज्यां आघाडेचेर आसात. माहिती अधिकारा खाला दिल्ले आंकडेवारी प्रमाण 10,34,00,000 लसींचो योग्य तरेन वापर जाला. जाल्यार 44,78,000 लसी वापराविणेच उडोवन दिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. तामिळनाडूत पुरवण केल्ले एकूण लसी मदल्यो 12.10% लसी फुकट गेल्यात. लसी फुकट घालोवपी राज्यां मदीं दुसरो नंबर लागता हरियाणाचो. 3ऱ्या नंबराचेर पंजाब, 4थ्या नंबराचेर मणिपूर आणि 5व्या नंबराचेर तेलंगणा आसा. हरियाणात 9.74%, पंजाबात 8.12%, मणिपुरात 7.80% जाल्यार तेलंगण राज्यात 7.55% कोरोना वासिनाचे डोस वापराविणेच उडोवन दिल्यात. कांय राज्यां तशेंच केंद्रशासीत प्रदेशांनी कोरोना वासिनांचो योग्य पद्दतीन वापर केल्ल्याचे दिसून आयला. चडांत चड लसींच्या वापराचेर ह्या राज्यांनी भर दिलो. हातीक लागिल्ले माहिती प्रमाण केरळ, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम, गोंय, दमण आनी दीव, अंदमान निकोबार तशेंच लक्षद्वीप सारकिल्ल्या सुवातांचेर कोरोना वासिनांचो चड योग्य तरेन वापर केलो. खंयच्या राज्यांनी कितले डोस फुकट गेले? आंध्र प्रदेश 1,17,733, आसाम 1,23,818, बिहार 3,37,769, छत्तीसगड 1,45,000, दिल्ली 1,35,000, गुजरात 3,56,000, हरियाणा 2,46,462, जम्मू काश्मीर 90,619, झारखंड 63,235, कर्नाटक 2,14,842, लडाख 3,957, मध्य प्रदेश 81,535, महाराष्ट्र 3,56,725, मणिपूर 11,184, मेघालय 7,673, नागालँड 3,844, ओडिशा 1,41,811, पुदुचेरी 3,115, पंजाब 1,56,423, राजस्थान 6,10,551, सिक्कीम 4,314, तामिळनाडू 5,04,724, तेलंगण 1,68,302, त्रिपुरा 43,292, उत्तर प्रदेश 4,99,115 आणि उत्तराखंड 51,956. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कोरोना दुयेंतींच्या बाबतीत सरकार आंकड्यांनी कित्याक फेरफार करता? सत्य परिस्थिती लोकां म्हऱ्यान कित्याक मांडिना? यूथ काँग्रेसीन प्रश्न विचारला. तुमचे कडेन खाटी आसात जाल्यार दुयेंतींक जमनीर कित्याक न्हिदचे पडटा अशें तांचे प्रश्न. एकूणच कोरोना परिस्थिती वेल्यान यूथ काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काडलो. महाराष्ट्र आणि हेर राज्यांनी वचप्यांक RT-PCR टेस्ट सक्तीची केल्या, पूण आमचे पर्यटन राज्य आसून लेगीत हांगासर येवप्यांक ही टेस्ट कित्याक सक्तीची ना असो प्रश्न यूथ काँग्रेसीन उपरासला. पळयात तांचें म्हणणें. जाल्यार कालच्या एका दिसान 951 न्यू केसीस रिपोर्ट जाल्ले आसा.
आणि 11 लोकांचे मरण जाल्ले. म्हणल्यार ही जे केन्ना जावना ते काल आमकां तो उच्चार घातलेलो पळोवपाक मेळ्ळो. आणि हे सगळे जर एका कारणीभूत जर कोण आसत जाल्यार हो गोंय सरकार आसा, जेका जो सरकार कोविड कंटेन करपा बाबतींत मात्तूय सिरियस ना. खंयच आमकां गोंयांत रेस्ट्रिक्शन्स आमकां पळोवपाक मेळना, SOPs आमकां पळोवपाक मेळना. आनी खंय तरी एक सिरियसनेस आसपाक जाय आशिल्लें, तें आमकां खंयच सिरियसनेस ह्या सरकाराची जो सद्या सरकार जी पावलां उचलता तेतूंतल्यान आमकां दिश्टी पडना. आतां जर परिस्थिती पळयत जाल्यार गोंयची जी पॉझिटिव्हिटी रेट आसा ही 30% पावल्ली आसा, विच इज हायेस्ट इन इंडिया. सो 30% म्हणल्यार सरासरी जर हिशोब करपाक वचत 100 लोकांक जर एक बरोबर जर टेस्ट करीत जाल्यार 30 जाण पॉझिटिव्ह मेळटा. आनी ह्या हिशोबान जर वचत 30% जर हिशोबान वचत जाल्यार गोंयचें आमी पॉप्युलेशन 15 लाखा प्रमाणेच जर धरून वचत आनी सगळ्या गोंयकारांचे एका बरोबर जर टेस्टिंग जायत जाल्यार 5 लाख आमकां आयच्या दिसाक पेशंट पॉझिटिव्ह मेळपाक जाय. सो हे सरकार ह्या आंकड्या कडेन फेरफार कित्याक करता, जनते मुखार सत्य कित्याक घेवन येता. टिका उत्सवाच्या नांवान आमदार आनी मंत्री आपली जायरात करतात असो आरोपय युथ काँग्रेसीन केलो. प्रत्येक आमदार थंय वचून फोटो काडटा, बॅनरांचेर तांचे फोटो असतात. हातूंतल्यान तांकां कितें सांगपाचें आसा अशें युथ काँग्रेस विचारता. गव्हर्मेंट आज आमकां टिका उत्सव मनयतना दिश्टी पडटा. हरशीं जाल्यार BJPक खंयची गोश्ट इव्हेंटाच्या रुपान कन्वर्ट करपाची आज पर्यंत BJPन तेच केल्लें आसा. एक खंयची गोश्ट जर आसत तेजो इव्हेंट कसो करप हें BJPक चड बरें करता. आनी टिका उत्सव इज सेलिब्रेशन. सो ह्या परिस्थितीन ज्या टायमार हजारांनी लोक डेली मरतात त्या वेळार तुम्ही उत्सव साजरो करता, टिका उत्सव. आणि हो टिका उत्सवाच्या नांवान आज प्रत्येक आमदार आणि मंत्री BJPचो आमकां थंय वचून पब्लिसिटी घेता आसतना दिश्टी पडटा. खरेंच जर तांच्या मनांतल्यान जर हें करपाक जाय आशिल्लें खंय तरी पंतप्रधानाचो एक जर फोटो घातलो तितके आमी समजूं शकता. पूण आज हे टिका उत्सव म्हणल्यार हेंका एक पब्लिसिटी घेवपाचो एक ते ग्रावंड जाय. प्रत्येक थंय आमदार वता आनी आपले ते फोटो काडटा, बॅनरांचेर तेंचे फोटो आसा. मागीर हें कसलें चित्र. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयान मंगळारा सुकेंच वातावरण आशिल्लें. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या उण्या आनी चडी तापमानान व्हडलोसो बदल जाल्ल्याचे दिसून येवंक ना. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत वातावरण सामान्यच आशिल्लें. मुरगांवां सगळ्यांत चड 34 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. हवामान उत्तर गोंय 20, 21, 22, 23 आणि 24 एप्रिलाक वातावरण सुकेंच आसतलें. फुडले 4-5 दीस वातावरण सुकेंच उरूं येता. दक्षिण गोंय 20, 21, 22, 23 आणि 24 एप्रिलाक वातावरण सुकेंच उरतलें. फुडले 4-5 दीस वातावरण सुकेंच आसूं येता. हवामानाची शिटकावणी उत्तर गोंया खातीर 20, 21, 22, 23 आणि 24 एप्रिला मेरेन हवामानाची कसलीच खाशेली अशी शिटकावणी ना. दक्षिण गोंया खातीर 20, 21, 22, 23 आणि 24 एप्रिल मेरेन हवामानाची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. पणजे खातीर तापमान 24 वरां भितर. मळब निवळ आसतलें, सांज वेळार दमट पडूये. चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस. 48 वरां भितर मळब निवळ आसतलें, सांज वेळार दमट पडूये. चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस आसतलें. मुरगांवांतलें तापमान 24 वरां भितर. सांज वेळार दमट वातावरण आसतलें. चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस. 48 वरां भितर मळब निवळ आसतलें, सांज वेळार दमट पडूये. चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.